येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. फुलतात गोंयचे भाज्या मळे. फुलोवपाकूच जाय, नाजाल्यार पोट कशें भरतली? संवसार कसो चलयतली? विचारतात उस्केची बायलां. वीर रसात नाचलो दिवचलचो वीरभद्र. पारंपारीक वीरभद्राक पळोवपाक दिवचलकारांची गर्दी. तयार रावात 50,000चो तालाव भरपाक. मांद्रे पंचायतीचो नवा फंडा. कोयरवडेंतल्याक दितले 50,000चो दंड. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. 50,000चो भुर्दंड भरपाक तयार रावात. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांक पडटलो 50,000चो तालाव. मांद्रेचो हायवे ते शिवोली रस्त्या मजगती कोणूय कोयर उडयत आसतना दिसलो जाल्यार फारीक करचो पडटलो 50,000चो दंड. मांद्रे पंचायतीन निर्णय घेतला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. स्वच्छ भारताचो आणखी एक नमुनो म्हटल्यार हो मांद्रे एंट्रन्साचेरच. हांवें तुमकां त्या दिसा सांगलेलें की हरमला एंट्रन्साचेर, पालयाच्या एंट्रन्साचेर, केरीच्या एंट्रन्साचेर हो कोयर हाडून सगळे उडयता. हो रातीत हाडून उडयल्लो आसा आनी हो मांद्र्याच्या एका प्रतिश्ठीत नागरिकान उडयल्लो आसा. आनी आमची डेप्युटी सरपंच आसा ह्या वाठाराची, तिणेन तिचे जे मेंबर्स आसा, तिचे घरचे बी लोक आसा, नाजाल्यार तिचे बरे मागते आहा, तेंच्यांनी हो राती ताका धरलो बी. पण तो सांगपाक लागलो की आपण फर्स्ट टायमच हाडून उडयला. आनी आतां जशी डेप्युटी सरपंच सांगता की तशेंच जाल्लेलें आसा की प्रत्येक जाण हाडून उडयता आनी धरलो काय म्हणटा तो आपण फर्स्ट टायमच उडयल्लो आसा. पण नागरिकांनी आनी बाकीच्या लोकांनी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की हे आमी कित्याक हाडून उडयता, हो कोयर हाडून उडयता. आतां तेंची स्वच्छ अभियान राबयता, कित्या खातीर राबयता आनी कोणा खातीर राबयता. हे जे अशे जे लोक आसता तेंच्यांनी हे देख घेवपाक जाय. तेंच्यांनी एक उपक्रम केल्लो आसा की तुमचो कोयर आसा जाल्यार आमी व्हरता, तुमी फक्त आमकां फोन करा. तरी आसतना लोकांक कळना. आतां हांगासर CCTV कॅमेरा बसतले आनी मागीर तुमकां कळटलें की कोण उडयता आनी कोण ना. आनी तेंच्यांनी पंचायतीन बरें एक इनिशिएटीव घेतला की जर धरलो ताका जाल्यार 50,000 फायन आसतलो. आतां तुमी चिंतपाचें की रस्त्याच्या कुशीक कोयर उडोवचो काय न्हय. सांगला तशें खरें स्वच्छ भारत एका वाटेन आमी स्वच्छ म्हणटात आनी दुसऱ्या वाटेन आमी ही घाण करतात. आमच्या मांद्र्यान जे मांद्र्या सुरू जाता पळय ते हांगसून सुरू जाता. हे पयलीं जेन्ना भितर सरता जेन्ना आमी एका घरान भितर सरता की जेन्ना थळे कशें निवळ आसूंक जाय आनी तितून भितर सरतना बरें दिसता पळय, तशीच ही आमच्या मांद्र्याची बॉर्डर आसा. हेतून भितर सरतना जर असो कचरो जर आमकां दिसत जाल्यार स्वच्छ भारत आमी कशें म्हणूं शकता, स्वच्छ गांव आमी कशें म्हणूं शकता. ह्या हेतून सुद्दां आमी आमच्या पंचायतीची जी गार्बेजची कमिटी आसा पळय तेणी सुंदर असो एक फाटल्या 1.5 वर्सां हे घेतला, उपक्रम केला की कचरो घरांतलो व्हरपाचो, सुको व्हरपाचो, ओलो व्हरपाचो आनी तांकां बरोबर एनावन्स केलें की अशे कचरे रस्त्यार उडोवं नाका म्हणून. हे जेन्ना रस्त्यार कचरे उडयता पळय साहजीक केन्ना केन्ना तरी आमकां ते मेळटात. पण आमी जर तांकां विचारलें ते म्हणटा आमी आयजूच उडयल्या, हेच्या पयलीं कोण उडयलेले ते आमकां खबर ना आनी एकामेकाचेर घालता. हो उडयता आसतना धरलेलो एकाय बी आमी उडयलो तो आमच्याच मदल्या माजराच्या एका कोणाच्या तरी असो आसा. पूण अशें म्हणटा की आमचेच वड आनी आमचेच दात जाल्ले अशें जाल्लें आसा. ताका आमी राती पयलो आमच्या भुरग्यांनी येवन म्हाका सांगलें की आमच्या मदल्या माजराचो एक ट्रकान थंय कचरो उडयला. आमी ताका विचारलें, तो सांगता आपूण आयजूच आयला. हे प्रत्येक फावटी जाता. जेन्ना आमी धरता पळय तेन्ना सुद्दां आमी आयजूच आयला, तेच्या पयलीं आमी खंय उडोवंक ना. पूण हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतून की तुमी विचार करा, तुमकां कशें दिसता कचरो जर हांगा असो उडयल्यात तो कोणा तरी काडूंक जाय. आनी जो कचरो काडपी पळय तेचें सुद्दां पोट आसता, ताका सुद्दां देवान हात दिला. जशें तुमी सुंदर हातीन खातात जेयतात पळय त्याच हातीन कोण तरी हांगा कचरो काडपाक आमी मनाय घालता, तांकां सुद्दां पोट आसता, तांकां सुद्दां हात आसता पळय. तांकां कशें दिसतलें तुमी हाडटा उडयता, तुमचो गांव तुमचो वाडो तुमी निवळ करता, पूण हाडून दुसऱ्या गांवान दुसऱ्या वाड्यार उडोवप हे कशें दिसता. की आमची जी हे पयलीच बॉर्डर आसा जेन्ना आमी मांद्र्यान भितर सरता ते आमकां एक कॅमेऱ्याचेर रिक्वेस्ट केला. जो कॅमेरे हांगा घालचो आनी तेचें कनेक्शन आसा ते पंचायतीक दवरपाचें, तेजे करून आमकां तेजी हे कचऱ्याची वाटचाल लागू.
आणि हेच्या पयलीं सुद्दां आमी ल्हान अशे कॅमेरे घातले, ते कॅमेरे सुद्दां केन्ना तोडलेले आसता. म्हणून हांवें हे फावटीच कॅमेरेचो रिक्वेस्ट केला की जो कॅमेरो आसा पळय तेजे सगळे हे आसा ते पंचायतीन कनेक्ट करचे की आमकां तेज्यासून आमकां ते मेळटले. आनी म्हाजो ठराव पास करून घेतला आनी हांव थोड्या दिसांनी लागतले. हांव सर म्हाका खात्री आसा की आमचो कॅमेरे हांगा लागतले. तेज्या वयल्यान आमी ताका फायन दवरले, 50,000 फायन दवरले. आनी ती फायन तेणी घेवपाक कशें तेंच्यांनी विचार करपाचे. जर तुमकां फायन जाय जाल्यार तुमी कचरो उडयला आनी आमकां फुडल्या कोण कचरो उडयता पळय ते आमकां दिसून येता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोंयच्या बायलांक दिसता हय शेतां लावपाक जाय, मळे फुलोवपाक जाय, नाजाल्यार पोट कशी भरतली, संवसार कसो चलयतली. कश्ट करून प्रामाणीकपणान पोट भरपाची परंपरा आयजूय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. आयज हरसाण्याक बाजारात बरीच मागणी आसा. उकासायब हांगासरले शेतकार हरसाणो लायतात. भाताचे पीक काडल्या उपरांत ते हरसाण्याचे पीक घालतात. आमी आयज पळयतात बाजारात हरसाणो 300, 400 ते 500 रुपया किलो असो विकतो मेळटा. पूण हो हरसाणो जर आयज आमी आमच्या शेतांनी लायशात जाल्यार ताका चड कश्ट करचे पडना अशें हे शेतकार सांगतात. आयज आमच्या गोंयकारांक हरसाण्याचो रोस, हरसाण्याचे रुचीक तोंडाक खूब आवडटा. पूण तेंची जर आयज शेतां आसा जाल्यार त्या शेतांनी आपल्या स्वता हरसाणो पिकोवंक शकता. बाजारात जर आमी पळयशात जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीचो हरसाणो मेळटा. पूण हो जर हरसाणो आमची जर शेतां आसात ती जर पडीक आसा जाल्यार शेतांनी आमी लावपाक शकता. हे शेतकार सांगतात की आयज आमी स्वता शेत लावपाक जाय. बिकॉज आयज आमी आमच्या शेतांनी जर शेत लायले जाल्यार आमी पोट भरूंक जेवपाक शकता. हरसाणो जो आसा हो बाजारात खूब पद्दतीन मेळटा आनी हो हरसाणो आमी स्वता आमच्या शेतांनी कसो लावपाक शकता हे त्या शेतकारां कडल्यानूच आमी आयकुया. शेतां लावूंकूच जाय जाल्यार खांक कितें मेळटलें. ओके. शेतां लायल्यार फायदो आहा न्हू. पयलीं आपणाक पयलें पोट भर जेवंक मेळटा, दुसऱ्याचें सोडूनूच घाल. सो तुमचे पावसान जेन्ना तुमी शेतां लायता कितें पिड्ड्यार बीन जाता, उदक येता? उदक येता पूण मातशी सकयल चड 2-3 दीस उरत जाल्यार मातशें थोडे पिड्यार जाता सकयल, ना जाल्यार ना. ओके. आसता बरें. को तुमचो हरसाणो कसो किलो? किलो अवसाणे वायज मोठे रेट सेपरेट, हा. मिडियम आनी मागीर बारीक लास्ट ओके. त्या प्रमाणे रेटी प्रमाणे. मायाक सगळे साफ करता आनी जुनांतल्यान स्टार्ट करता आमी सगळे. उजो घालपाचे, वसाणो काडपाचे आनी मागीर भात जाले म्हणटच आमी वसाणो लायता. 3.5 म्हयने थोड्यांचो 3 खूब भासांची बी आहा. थोडी 2 म्हयन्यांनी जाता, थोडी 3 म्हयन्यांनी जाता. आनी वसाणाक खूब डिमांड आहा. भाता परत वसाणो सुबेज फकता. 300 रुपया 250 रुपया पर्यंत फोड आसता. मोठो बारीकूय आसता आनी मेरुलोय आसता. थोडी उडीदूय घालतात, कुयीद घालतात, चवळी. तुम्ही हरसाण्या बरोबर आनी कसले पीक लायता ह्या टायमार? हे रोंपे, विरवील, भेंडे, तांबडी भाजी, मुये, नाब पावसान मागीर सप्टेंबर ऑक्टोबरान येता. हांव चडसो मागीरूच दिता. बरो सुकयता, बरी दावत सुकयत कांय जायना, बरो उरता. बरो पॅक करून दवरूंक जाय. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या शेतकारांनी सरकाराक आपल्यो शेत जमिनी वापरपाक विरोध केला. तशें निवेदनूय तांणी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीक भेटयला. म्हापशेच्यो शेतजमनी सरकार खंय वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर विकपाक सोदता. म्हापशेच्या शेतकारांनी ताका खर विरोध केला. बोडगेश्वर शेतकारी संघ आनी बोडगेश्वर शेतकारी समितीच्या वतीन वैयक्तीक पावंड्यार आक्षेप नोंदयला. आयकात ह्या शेतकारांक. हे जे गव्हर्मेंटान जे ऑफिसीस गेलेले पब्लीक नोटीस घातलेली की 2 म्हयन्याचो टायम दिला आनी कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी दाखयलो आसा. आमकां खंय सरकाराच्या विरुद्ध उलोवपाक मेळना, काय करपाक मेळना. म्हापशेच्या आमदाराचें विजन 2047 तो म्हणटा म्हापसा 2047 सालान
बरें ब्युटिफूल आसतलें, सिंगापूर टायप आसतलें म्हणटा तो. पूण हांव आयज जे सरकाराक आयज साऊंड मेसेज दिवन करता आयज की म्हापशाच्या आमदारान बाब फ्रांसीस डिसोजान दोंगर सोंपयले, सगळी जमीन कमी जावची सोंपयल्यो. आतां उरल्या जमीन म्हणटा ती आमची शेतां. शेतान तेणी कितें केला, 2,40,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो जो कोण स्कीम करतलो, आमकां रस्ते करून दितलो, ताका 2,40,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिता म्हापशेचो आमदार बाब जोशुआ डिसोजा. आनी आमचे शेतकार जे भाव आसा, ते टॅनंट आसा, मागीर ओनर आसा जमिनीचे, आनी ताका कोमलीजात आसा, ताका मेळोन तो 3,90,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिता. आनी जो कोण स्कीम जो करता, जे कंपनी खंयची आसा, ताका 2,40,000 स्क्वेअर मिटर कमर्शियल करून दिता. तेतूनसून आमकां आयज 2,40,000 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू जो आसा, 2,40,000 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू मोर दॅन 5,000 क्रोर्स आसा कमर्शियल जमिनीचो. आनी आमची जमीन ताका तो काडून दिता. पूण आमी आयज येयलेल्या इंडिपेंडंट ऑब्जेक्शन घालपाक तिची लक्ष्मी ही म्हाका अशी मनांतून दिसता, माय मावाच्या व्हडल्या व्हडल्या पिढ्याची आमची ती जमीन आसा ती म्हाका कोणाक दिवपाक नाका आनी म्हाज्या भुरग्यांक जायच. आनी हांव दिवचें ना म्हणून हांवें आयज ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. जशी हेंची स्कीम आसा ते स्किमीक हांव केन्नाच एक्सेप्ट करचें ना. जेन्ना हांवें मागलेलें तेन्ना म्हाका दिवंक ना थंयसर नर्सरी घालपाक आनी हो ग्रीन बेल्ट म्हणून सांगलेलें आनी बरी आमची म्हापशा दवरुपाक जाय म्हणून म्हाका जेन्ना MLA आपलो बाबूश तेन्ना सांगलेलें तेन्ना म्हाका दिवंक ना. तेन्ना ही सगळी म्हापशांत पळय घाण जाल्या ती म्हाका नाका आनी म्हाज्या शेतांतून हांव कोणाकूच हांव कांयच करून दिवपाचें ना. आनी आमचें हें अन्न तें आमी विकून ते पयशे 4 दीस सुद्दां जावन पयशे सोंपतले ते, पण आमकां जेवण अन्न गावचें ना, आमकां काम गावचें ना. कोण काम दिना. म्हाजे भुरगे शिकलेले हांव परदेशाक आसा, पण परदेशाक साकून येवन हांगा कोण काम दिवपाचो कोणूच दिना. हांगा शिकून सुद्दां काम गावूंक ना म्हाज्या भुरग्यांक म्हणून परदेशाक घाला. हांवें परदेशाक वचून म्हाजी शेत हांवें सांबाळून दवरलेलें आसा. आनी म्युन्सिपाल्टी म्हापशा म्युन्सिपाल्टीसून तो येदो व्हडलो नालो येयल्लो आसा आनी म्हाजें परमिशन ना घेता आसतना येदो व्हडलो व्हाळ घातलेलो आसा थंयसर. आनी जाल्यार हांव शेतान कशें वयतलें शेतल्याचें, कित्याक आमचे रस्ते सगळे बंद करून उडयल्या. तेन्ना आमची वाट आमकां दिवपाक जाय आनी आमची जमीन आमी कोणाक दिवचें ना. कितें जाल्यार उपकारता नो प्रॉब्लेम. पर्रीकर जेन्ना आदिल्लो तेन्ना आनी टुरिजमान ही मिटींग घेतली आनी सगळे शेतकार भाव जमलेले आनी तेंच्यांनी एक थंय नाल घालून थंय ती प्रॉपर्टी सगळ्यांची खावपाक सोदताले. पण आयज आमचो बोडगेश्वर देव आहा तेंच्यांनी थंय सगळे राखणदार आमचे सगळे आहा तेंच्यांनी सगळे थंय वचून गाराणे घातलेले आहा की हांगा जी कोण आमची जागा खातलो तांकां देव पळोवन घेतलो बोडगेश्वर अशें थंय म्हापशान दाखोवन दिल्लें आहा. आनी शेतकारांच्या हातीन शेतकारांकूच जागा ही ह्यान फुडेंय मेळटली अशें आमकां सगळ्यांक आयज सुद्दां आमकां कळयलें की आमी म्हणून आयज आमकां ऑब्जेक्शन आमी घातलां आनी बोडगेश्वराक सुद्दां आमी गाराणे घालून येयल्ले आहा. ताका लागून आमी मागता की ह्यान फुडें तो प्रोसेस हो जावचो न्हू. आनी ताका लागून आमचे शेतकार सगळे भाव आहा पळय ते ह्यान फुडें समज कोणाची कितें अडचणी आहा ती आतां सद्या कोण CM जातलो, PM जातलो, कोण MP रावतलो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे पळोवन घेवन आमची सगळी ही अडचणी दूर करतली. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोझारियो आणि निखिल जल्मी. सुमार 90% कर्मचारी वेंचणूक ड्युटीचेर आसले तरी 20 खात्यान कुर्टी फोंड्या वीज केंद्रात बसयल्ल्या 63 MV ट्रान्सफॉर्मराची चांचणी सुरू केल्या. गोंयांतल्या सुमार 70% लोकांक जांकां सुदारीत वीज पुरवण मेळटाली तांकां पुराय लाव दिवपाचो हेत दवरला. नवो ट्रान्सफॉर्मर सुरू जाल्या उपरांत गोंयचे वीज पुरवणेत भर पडटली. वीज खात्यान आस्त उक्तायल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंडा स्टेशन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट स्टेशनाचेर हांगा आतां 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो आसा आनी आतां ताजें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हाजें टेस्टिंग सद्या चलता. हाचो फायदो इतलोच की जे आतां पयलीं लोकांक लायट जी कमी मेळटाली जे कमी हें जाताली ताका लागून हो जो नवो बसयला तो सगळ्यांक हाचे हातूंतल्यान बेनिफीट जातलें, सगळ्यांक सप्लाय जातलें. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जी ज्या स्टेशनांनी लायट कमी पडटली त्या हांगसरल्यान ते डायरेक्ट सप्लाय करून तांकां मेळटलें. पयलीं जे ट्रान्सफॉर्मर आसले जे 50 वर्सांचे आनी 50 वर्सांनी आतां हे नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयला आनी ह्या ट्रान्सफॉर्मराची बेनिफीट आनी 50 वर्सां जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरें ही जी सप्लाय शिरोडा, दारबांदोडा, बांदोडा, इवन केरी ह्या जाग्यांनी जी स्टेशन आसा त्या स्टेशनांनी ते डायरेक्ट हे सप्लाय करताले. फेल जालें.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. आता परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय म्हळ्यार दायजाची खण, परंपरेची राखण, नव्या विचारा बरोबर आदले दायज राखपी लोक. दर एक गांवाची स्वताची अशी आगळी वेगळी परंपरा आसता. दिवचलचो फामाद वीरभद्रूय ह्याच परंपरेंतलो. कालच्या वीरभद्राक पळोवपाक गर्दी जाल्ली. गोंयांत तशेंच गोंया भायरय फामाद आशिल्लो शिगमो चालू आसा. दिवचल वाठारांत जावपी वीरभद्र काल राती जालो. त्या वेळार मोठ्या संख्येन लोक हजर आसले. नाट्य महोत्सवाच्या निमण्या नाटका आदी हो वीरभद्र जाता. खूब वर्सां सावन ही परंपरा दिवचले चालू आसा. वीरभद्र जाले शिवाय नाटक जायना. दिवचलचो कलाकार कृष्णनाथ फोगेरीन सांगले. आयकात ताका. वीरभद्र हो आमच्या बरीच वर्सां जाली. हे पारंपारीक वीरभद्राची मिरवणूक म्हणजे पारंपारीक उत्सव कसो. ताका मोर 200 वयर वर्सां जाली आसतली ह्या वीरभद्राची मिरवणूक आमी काडटा ती. कित्याक ही परंपरा जी आसा ती आमच्या भायले पिढीन पयलीं चणेकार म्हणटा तो राजेश चणेकार, भाऊ चणेकार, तांचो बापूय आजो पंढरी पयलीं वीरभद्र जाता. ताज्या उपरांत तो आमच्या फोगिरी कडेन कसो आयलो तें आमकां खबर ना. पण ताज्या उपरांत म्हाज्या चुलत्यान म्हणजे बापायचो भाऊ चुलतो विठ्ठल फोगिरी ताणें बरेच वर्सां वीरभद्राचें पात्र भुशयल्या. ताच्या उपरांत म्हाजो भाव पंढरीनाथ फोगिरी ताच्या कडेन आयले. ताणें 25-30 वर्सां वीरभद्र केलो. आनी आतां म्हजो भावाचो चलो विनायक फोगिरी हो वीरभद्र करता. आनी वीरभद्र जाल्या शिवाय हांगा नाटक जायना. पयलीं आमी ते थिएटराक वचून ती सुरवात करता, थंयसर देवाक सांगणें करता आनी तेजी मिरवणूक बीन ताका हाडटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल मडगांवान सेंट जूड हायस्कूल बेताळभाटीक 3 विरोधात 1 गोल फरकान हारयलो. दवर्ली स्पोर्ट्स आणि सांस्कृतिक क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळयात ओल्ड लायनो खेळ. शलायका रॉड्रिगीसाचे हॅट्रिकेक लागून फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल मडगांव अंडर 14 बायला फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत त्यांनी सुवात मेळयली. जाल्यार सेंट जूड हायस्कूलाच्या पंगडाक 1 गोल मारपाक यश आयले. 3 विरोधात 1 गोल फरकान फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल जैतिवंत जाले. फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल मडगांव आयतारा 14 एप्रिलाक फायनलीत परपेच्युअल हायस्कूल नावेली कडेन खेळटलो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. तापमान सामान्या परस वाडपाक लागला. खर उष्णताय नाजूक भलायकेच्या लोकांक पिडपाक शकता. येता त्या दिसांनी सादुरताय बाळगियात, हवामान विभागान सल्लो दिला. या सप्तकाची सुरवात गरमेन जाल्या. मंगळाराई तीच अवस्था. काय प्रमाणात वारे घोळटले. दिसाचे तापमान चडात चड 34 जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. वारे घोळटले पूण गरमेपासून व्हडलीशी थाकाय मेळची ना. कित्याक तर जितले चड तापमान उष्णतायेचो धोको तितलोच चड आसा. या सप्तकात उष्ण हवामानाचो ताबो मंगळारा मळबात काय प्रमाणात कुपा.
तापमान सामान्य परस चढ. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सिअस आणि 25 डिग्री सेल्सिअस. तापमानात वाढ. सकाळी प्रवाशांक धुक्यापासून सादूर रावपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.